ह्याच भावाचो जो आसा गोवा स्टेट हज कमिटी तर्फेन जे आसा हांव आनी एक फावटी जे आसा येवकार करता। आयज प्रेस आपोवपाची जी आसा जो मुद्दो आसा तो की गोंयचे आनी आमचे देशाचे माननीय जे आसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हेमी एक हिस्टॉरिकल जे आसा डिसिजन घेतला, इज कॉल्ड द लँडमार्क डिसिजन फ्रॉम द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया ऑन मायनॉरिटी ऑफ एक्सटर्नल अफेर्स। आनी तो हें लँडमार्क डिसिजन के जे आमचे मुस्लीम बंधू जे आसा आउट ऑफ कंट्री NRIs, आमचे देशाचे बिजनस क्लास पीपल, आमचे देशाचे सर्वीस क्लास पीपल, तशेंच मिडल क्लास पीपल हे फॅमिलींतले लोक 40 दीस हज वचपाक लागून खंय तरी जे आसा मुखार फाटीं जाताले आनी ते वेट करताले की तेंची जेन्ना एज जातली दॅट टायम दे कॅन गो अँड परफॉर्म द हज अँड कम बॅक। पूण हें सगळें जेन्ना आमचे देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीच्या लक्षान येयलें की हितून जायते आमचे देशाचे लोकांक जे आसा हजाची सुविधा जी आसा ही मेळपाक खंय तरी ते फाटीं उरता। सो तेमी एक न्यू मिनी हज पॅकेज म्हणून जे आसा हें आयज जे आसा तेमी हाडलां आनी हें मिनी हज पॅकेज 20 दिसांचो हज 20 days हज सिरियल नंबर जे आसा 27 जे आमचे गोंयचे हाजीज आनी आमचे देशाचे हाजीज जे सौदी अरेबिया वचूंक सोदतात ऑल ओवर इंडिया जे 10,000 सीट्स जे आसा देशाचे फक्त हे असले शॉर्ट हजाक वचपाचो इज कॉल्ड मिनी हज करपाचो जे आसा प्रयत्न जो आसा आमच्या गोंयच्या सरकारान जे आसा केल्ले कडेन आसा आनी देशाच्या सरकारान माननीय नरेंद्र मोदीजीन जे आसा हो स्टेप घेतलेले कडेन आसा। हांव तशेंच आमचे जे लेडीज जे मेहरम नासतना हेका वयता हजाक वयता तांकां लागून स्पेशल सुविधा जी करपाक लागून लेडीज हजाक जी भायर सरता तांकां फ्लायट पसून जी आसतली गोंयच्यान जी आसा फ्लायट तेंची फ्लायट आमच्या वांगडा ती आसपाचें ना, ते जेंट्साच्या वांगडा येवपाचें ना, दे वील गो अलॉंग वीथ द लेडीज। तांकां कंप्लीट जी आसा एक लेडीज फ्लायटाची वेवस्था जी आसा ह्या देशाची सरकारान जी आसा केल्ली कडेन आसा। हें दाखोवन दिता की बायलांचें कितलें महत्व आनी इम्पॉर्टंट हें बारिकीनी जे आसा आमच्या देशाचे माननीय प्रधानमंत्री देशाचे जे आसा मायनॉरिटी एक्सटर्नल अफेर्स मिनिस्टर किरण रिजिजूजी हे सगळ्यांनी जे आसा मेळून आनी तशेंच सगळे मुखेलमंत्र्यांनी जो आसा हो प्रस्ताव जो आसा देशाचे प्रायम मिनिस्टरा कडेन जेन्ना व्हेलो तो हो प्रस्ताव जो आसा इमिजिएटली जे आसा तेमी स्विकार करून जे आसा थंयचे सौदी अरेबियाचे जे आसा गव्हर्मेंटा कडेन मागणी केली किंगा कडेन आनी हें आयज जे आसा जावन जे स्वप्न जे आसा आमचे जायते मुस्लीम बंधुआन आनी आखे देशान पयलें तें स्वप्न जे आसा आयज पूर्ण जावपाक येयला। सो मिनी हज पॅकेज एक लँडमार्क डिसिजन जे आसा हे देशाचे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन जे आसा आयज मायनॉरिटीचे जे आसा फेवरान जे आसा उबारलेले आसा। जे लोक दुसरे पार्टीचे लोक मायनॉरिटी फेवरेबल म्हणटा काँग्रेस पक्षाचे लोक जे आयज सांगताले की जे आसा काँग्रेस जे आसा सदांच मायनॉरिटीचे वांगडा रावल्या, दुसरी जावं हे लोकल्स पार्टीज तुमी पळोवन गेले आसतली ती जावं जे आसा गोवा फॉर्ड जावं आनी खंयचे आम आदमी पार्टीचे खंयचीय जे आसा लोकल पार्टीज जावं तुमी सांगा की ते मायनॉरिटीच्या वांगडा ते फक्त उलोवपाचें काम करता। मायनॉरिटीचे मुखार जे आसा कितले लोकांक जे आसा जॉब दिले, मायनॉरिटी लोकांक लागून जे आसा हे पक्ष जेन्ना जे डेप्युटी चीफ मिनिस्टर आसले हितून सरकारान आसले तेन्ना कितले लोकांक मायनॉरिटीचे जॉब दिले हें जे आसा सांगपाची गरज आसा। म्हण आयज हें दाखोवन दिता खंय म्हणी की हे जे स्टेप्स नरेंद्र मोदी सरकार जे आसा जे उबारपाक लागल्या हे डेव्हलपमेंटा खातीर मायनॉरिटीचे फुडाकार जे स्टेप जे विजन ताणें पळयला येणारी हजारांची वर्सांची जे जनरेशन जे आसा हेचो लाभ नरेंद्र मोदीजीचे ह्या डिसिजनाचेर जातलो। तेका लागून आनी एक फावटी हांव गोंय राज्याचे जे आसा माननीय मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकां जे आसा हांव शुभेच्छा दिता की तेंचे जे आसा काळान आनी आमचे अध्यक्ष बाब दामू नायक हेंचे दोगांयचे जे आसा काळान हो लँडमार्क डिसिजन जे आसा बाब नरेंद्र मोदीन जे आसा घेतलेले आसा आनी हेजो बेनिफीट जे आसा डेफिनेटली गोवा आनी गोंयचे भायर हेजो जे आसा बेनिफीट जो आसा आख्खे देशाचे जे आसा लोकांक जातलो।
आनी एक जे आसा माननीय मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान जे आसा हाज्याचे जे आसा हितान एक डिसिजन घेतला. हो डिसिजन म्हणल्यार कितें, जितले जे आसा एक्स काँग्रेसीचे जेन्ना जे आसा हाज्याचे चॅरमॅन जावन गेले, हे कितें करताले, जे हाज्याची जी सॅलरी जी येताली हे चॅरमॅनांचे जे आसा एकावंटान येताली आनी हे तांकां दिता काय ना दिता तें कांय खबर आसना. तेंची नांवां भितर आसतालीं काय ना तेंय खबर आसनासलें. सो आमी जेन्ना बोर्डाची मिटींग घेतली, आमकां जायती 2-3 एप्लिकेशनां आयलीं की सॅलरीज जे आसा हे पेंडींग आसा म्हणून. सो आमी जेन्ना आमचे मेंबर सेक्रेटरी आनी हेमी सगळीं हें पळोवन घेतलें जाल्यार आमकां दिसूना की खंयच जे आसा हें सॅलरी पेंडींग उरना. सो तेका लागून आनी एक लँडमार्क डिसिजन जे आसा गोंय राज्याचे माननीय मुखेलमंत्री हेमी जे आसा हो डिसिजन घेतलो की सॅलरी जी आसा स्टाफाची हें खंयच कोणाचे एकावंटान न वयता, चॅरमॅनाच्या एकावंटान न वयता. प्रत्येक स्टाफ जो हांगा काम करता, जवळ जवळ 7 स्टाफ जो आसा हांगा काम करता आयज, हे 7 जाणांचे डायरेक्ट एकावंटान जे आसा आयज तेंची सॅलरी वयता. कितें जाता कितें आसा की आमची जे आसा थंय रियाल आनी जे रियाल आसा तेजी किंमत जी आसा थंय जे एक्स्ट्रा किंमत आसा तेंचो 1 रुपया म्हणल्यार जे हांगाचे कितले. सो लोकां कडेन जे आसा ती रेट वयर सकयल जायत आसता तेंचो, केन्ना 22 जाता, केन्ना जे आसा 23 जाता. सो थंय लोक जेन्ना घेवपाक वयता सामान थंय तांकां तें म्हारग पडटा. 1 रुपया हांगाच्यान. सो तो हांगाच्यानूच लोक कितें करताले ते कॅरी करून व्हरताले. आमी एक्स्ट्रा आमी तांकां कितें करताले हांगाच्यान तांकां एक ट्रान्सपोर्ट आमी दिल्लो. सो ते ट्रान्सपोर्टान ते घालून हांगाच्यान बॉम्बे आमची सरकारान तांकां ट्रान्सपोर्टेशन अलॉटमेंट केल्लें. हांगाच्यान तें सामान घालून टील फ्लायटा कडेन व्हरून तांकां पावयताले आनी येता आसतना पसून तेंचे बॅगेज हाडपाचें काम आमी करताले. आतां कितें आसा हें तांकां व्हरपाची गरज ना, सामान इतलें सगळें कॅरी करपाची गरज ना. एक जो आसा लॉंग मनशाची दृश्टी म्हणटा पळय, विजन आसता तें नरेंद्र मोदीजीचें विजन क्लियर कळटा हितून. 3 जी आसा मोठी कामां लँडमार्क डिसिजन. नंबर 1 म्हणटा ती बायलांक सेपरेट फ्लायट करप, तेंची सेपरेट जी आसा सगळी आयडेंटिटी करून दिवप. दुसरें मिनी हज विथ मिनिमम जे आसा तेंचो रेट पसून जो आसतलो ते पयशे पसून कमी आसतले. 40 डिजाचे जे आसा तितून एकोमोडेशन हें तें तांकां रावपाची वेवस्था ती ऑटोमॅटिकली मायनस जातली आनी अकॉर्डिंग टू दॅट तेंचे पयशे पसून 20 दिसाचे ताका पयशे पसून लेस आसतले. आनी तांकां कॅटरिंग फॅसिलिटीज जी आसा दोनी कडेन आसा, ही फॅसिलिटीज एडिशनल एड जाल्ले कडेन आसा. आनी दॅट इज द बेस्ट डिसिजन आय थिंक नरेंद्र मोदीजी जी आसा सरकारान घेतल्या. आनी गोंय सरकारा तर्फे देशाचे माननीय प्रधानमंत्री किरण रिजिजूजी, माननीय जे चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकां जे आसा धन्यवाद. सो आतां हेज्याक बदले ते मिनी हेका वयतले ना, लोकांक जे आसा सुविधा दिल्ली कडेन आसा. फॉर्म भरतना सिरियल नंबर 26 आनी 27 तेच म्हणटा पूण फर्स्ट टायम वयतले. फर्स्ट टायम मिनी हज यात्रा विथ मिनिमम जे आसा प्रायस जो आसतलो हेजो तो पसून आसा कट ऑफ आसता. पयलीं केन्ना भायर सरतले हेका मिनी हेज्याक? ना, मिनी हज आनी हज यात्रा जी आसता आमच्या बकरी ईद जेन्ना जाता आफ्टर रमजान बकरी ईद जेन्ना जाता ती बकरी ईदाच्या टायमाक जी आसा हे हजाक बकरी ईद जी आसा सेलिब्रेशन जे आसा आमी मक्कान करपाची गरज आसा. मुखेलमंत्रीन केल्ले कडेन आसा. ताका लागून हांव गोंय राज्याचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंताक जे आसा हांव धन्यवाद दितां. आनी जो मागणी आमचे गोंयचे लोकांचे तर्फेन आज उठल्या की गोंयान एक हज भवन जे आसा जावचें, डेफिनेटली गोंय राज्याचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी गोंय राज्याचे अध्यक्ष बाब दामू नायक तशेंच राज्यसभाचे जे आसा मेंबर आसा आमचे सदानंद भाई हेंचे म्हाका दिसता जे आसा हेंचे लिडरशिपा खाला गोंयान जे आसा हज हाऊस जे जमीन पर्वरीन जे आसा मुस्लिमांक लागून जे आसा मायनॉरिटीक लागून जे आसा जी जमीन सरकारान दिल्ली, डेफिनेटली आमी तो प्रस्ताव जे आसा गोंय राज्याचे मुखेलमंत्री कडेन व्हरतले आनी 100% तो प्रस्ताव जो आसा जावन जे आसा एक हज भवन जे आसा आयज गोंयान जावपाची जे आसा दिशेर आसा. मिनी हज आनी हज हाचे भितर डिफरंट कितें आसा? मिनी हज म्हणल्यार एक शॉर्ट हज 20 दिसांचो हज आनी हेज्या पयलीं जे लोक वयताले ते 40 दिसांक वयताले. आनी हितून आनी एक फॅसिलिटीज तेमी एड केल्ली आसा. जे लोक हजाक वयताले ते कॅटरिंग जे आसा स्वता जे आसा कॅटरिंग करताले ते सामान उबारून व्हरपा पडटालें तांकां. हांगाच्यान भाजी, हांगाच्यान जे आसा तांदूळ, हांगा जे आसा गंव हे सगळे घालून जे आसा ते व्हरताले आनी तांकां एक्स्ट्रा जे आसा तेंचे बर्डन एज जे आसा लिमीट 60 अबाव जे वयताले तांकां ते एक्स्ट्रा बर्डन जाताले. हें बर्डन जे आसा नरेंद्र मोदीजीन जे आसा हेंचे तकले वयल्यान हांव बर्डन काडला. लोकांक एक शांतपणान मनान जे आसा ते वचून हज परफॉर्म करून येवपाक लागून ताणें कितें केलां की कॅटरिंग फॅसिलिटीजूय दवरल्या. सो यू हॅव टू जस्ट टीक कॅटरिंग आपल्याक जाय जाल्यार लोकांनी कोणाक कॅटरिंग जाय ते कॅटरिंग. आनी म्हाका दिसता मॅक्झिमम जी आतां फॉर्मां भरपाक स्टार्ट जाल्या ही मॅक्झिमम लोक जे आसा वीथ कॅटरिंग जे आसा
वचपाक कॅटरिंग फॅसिलिटीज जी आसा थंय जे आसा घेवपाक जे आसा मेळटलें आमकां